खाजन कॅनल एसोसिएशनचा प्रेसिडेंट हांव. त्यांनी आमच्या हेच्या आमच्या जुवार खाजन कॅनल शेतान भितर माती घातल्या, सगळी पुरयल्या, डारफां लायल्या सगळी. आमी हेका तेका एप्लिकेशन दीत आहा, मामलेदाराक दिलें. मामलेदार सांगता कलेक्टराक सांग, कलेक्टर सांगता TCPक सांगता, TCP सांगता एग्रीकल्चर सांगता. कोणूच कांय एक्शन घेयना हेजेर. आतां कितले दीस जाले आमी येता वयता आतां म्हयनो जाला तिका एप्लिकेशन दिलें. ती म्हणटा माती काडूंक सांगलें आमकां. ती कांयच काडिना. ती माती काडल्या आनी थंयच झाडांक घातल्या परत. ती परत फिलिंग केला. तुम्ही आता कितें गेल्ले? आता तिका विचारपाक गेल्ले कितें केला काय म्हणून. कलेक्टर ऑफिसाक मेळ्ळी ती? मेळ्ळी ती? मेळ्ळी ती ना, ती पणजे गेल्या म्हणटात. फाल्यां हॉलिडे पण आतां परवां पडले. पेमेंट दिना, फारीक करना आमकां. आमी दीसभर आमचे पयशे मोडटाले, हेच्या फाटल्यान नासता. पळय शेतान तेणी माती घातल्या आनी झाडां बिडां लायल्या पळय, ते आमी तिका सांगलें अशें अशें कोन्नाका म्हणून. आमी सगळे कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टर करून दिला, विलेज पंचायतीक दिला, सगळ्या डिपार्टमेंटान TCPन दिला, सगळ्यांक दिला, सिनियरीन दिला. तेन्ना आमी सांगलां तुमी मातशें तेजें एक्शन घ्या म्हणून. एक्शन घ्या म्हणजे आतां वॉर्ड सुद्दां आमी प्रोसीड करता. तेन्ना ते कांयच जायना. तेन्ना आमकां जाय ते झाडां बिडां लायना पळय आनी पोल सरावंडींग वाडून पळय हें केल्लें आहा ते आमकां क्लियर जाय. कित्याक बाकीचे शेतकार आहा पळय ते तांकां त्रास जाता मिशीन व्हरपाक, हें करपाक, किलर व्हरपाक. आनी ते म्हणटा आमकां तुमी करता आमी तशेंच करता म्हणटा. तेन्ना आमकां आनी कांय ना. तुमी शेत कितें शेत करचें, खंय झाडां बिडां लायला पळय सगळें काडून उडयचें. माड बी लायला पळय तेणी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे तेणी फेसिलिटी घेतल्या. आमी तांकांय सांगलां फोन केलो तुमी ताका फोन केला. खाजन सारकें कितें आहा पळय ते पेडी लावचे जावं कितें ते तुमचे ओसाणे लावचे, कांदे लावचे, ती शेतात ते हाका. ही शेतां ही गारफा लावपाक, जावं माड लावपाक, जावं केमे लावपाक, निरपणस लावपाक, ही शेतां तल्ली न्हू. ही शेतां फक्त लो लायन फिल्ड ही कॉल्ड हाजन. हाजनान तुज्यान कांयच तल्लें करूंक जायना. हे आतां बरोबर आमी येता वयता एक सांगतात तेजे, तो सांगतात तेजे. आतां एक आमी म्हणटा कितें कलेक्टर सुप्रीम हांगासर, पूण कलेक्टर आतां सांगता आतां मामलेदाराक आपणें डिसिजन दिलां म्हणून. पूण तेका परमिशन कोणें दिलें करपाक हें सगलें? कोणेंच ताका परमिशन दिवंक ना हें करपाक. जाल्यार हें कितें चल्लां? कमिटीनी ताका परमिशन दिवं ना. आमची जुवा खाजन कॅनल तेणी कमिटीन ताका हें दिवंक ना परमिशन. कुंबली जातीन ताका परमिशन दिवंक ना. आतां ती सांगता मामलादाराक आपणें मामलादाराक दिला. आतां आमकां जाणा सांगूंक जाय की मामलादारान ताका परमिशन दिला जाल्यार आमकां इतलें कित्याक नासोंक जाय कळ्ळें न्ही. पूण आमचें हें डिसिजन कितें आहा एज अ कमिटी आमकां तें सगळें क्लियर केलें. सगळे बाकीच्या शेतांक हे सगळे त्रास हे सगळें आमकां क्लियर करूं. तुम्ही कंप्लेंट केन्ना दिल्ली? आमी कंप्लेन जाले आतां एक वर्स 4 म्हयने चालूच आहा. ही कंप्लेन दीत माती घातल्या तेन्ना एवरी मंथ एवरी सेकंड मंथ वी आर गिविंग कंप्लेन. जो सांगता हांगा घाल ती सांग परतून 4 म्हयन्यांनी परतून. आनी ही आतां एक म्हयनो जालो आतां तिच्या कलेक्टराच्या ऑफिसान आमी आयिल्ले. ती म्हळ्यार आपूण न्यू आहा. आमी तिच्या ऑफिसान येयले. ती म्हणाली एक फ्रेश एप्लिकेशन आपणाक कर, फ्रेश एप्लिकेशन कर विथ द फोटोज. आमी तुका हें करता तेजें डिसिजन घेता म्हणून. आमी सगळें केलें पूण तरी अजून डिसिजन जावना. ती आतां तिणें लेटर केलें आतां मामलादाराक तूं डिसिजन घ्या. आतां हें कितें त्यांचे इन्स्पेक्शन बी जावना अजून. ठीक आमी तेंय सांगलेलें बाबा हें तूं जायना जाल्यार तूं कमिटीक डिसिजन दी हें काडपाक. आमी कमिटी काडटा म्हणून. पूण तिका तेंय विचारलेलें आमी जर काडटा जाल्यार तेजो कॉस्ट कोण बेर करतलो? कित्याक 75 पोल्स घातलेले आहा. 60 ट्रक माती ती 7 काय 16 ट्रक कितें माती ती भरल्या तिचेर. आतां ते सगळे काडटले जाल्यार ते आमकांय पयशे जाय न्हू. कमिटी कडेन पयशे ना. कमिटी कडेन आमचे पयशे ना ते करपाक. सो तिका विचारलेलें आमी हू वील बेर द कॉस्ट.